नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. घुंवळी वखदांचें सेवन करप हो हुस्को करपाचो विशय. मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियानाच्या कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलें मत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं भारतीय नौदळाच्या विंध्यागिरी झुजाबोटीचें जालें जलावतरण. भारतीय नौदळाची राष्ट्रपतींनी केली तोखणाय. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन 2 राज्यांच्या उमेदवारांची केली घोषणा. छत्तीसगड विधानसभे खातीर 21 आनी मध्य प्रदेश विधानसभे खातीर 39 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विभाग मुखेल्यांची घेतली बसका. एप्रेंटिसशीप कार्यावळीचो घेतलो नियाळ. आनी भारताचे चंद्रयान 3 आज एक नवो यशस्वी पावंडो. प्रोपल्शन मॉड्यूल आनी लँडर जाले वेगळे. आनी आतां खबरो विस्तारान. घुंवळी वखदाचें सेवन करप हो हुस्को करपाचो विशय आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. अस्तंत बंगालांतल्या मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल ह्या अभियानाची सुरवात केले उपरांत आयोजीत कार्यावळींत राष्ट्रपती उलयताल्यो. घुंवळी वखदांच्या सेवनाक लागून मनशाच्या चारित्र्याचेर वायट परिणाम जाता अशें लेगीत तांणी म्हळें. ब्रह्मकुमारी संस्थेन ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. जिस तेजी से नशे के सेवन बढ़ रहे हैं, इस पर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन ये समय केवल चिंता का नहीं है बल्कि चिंतन का और समाधान की ओर तेज गति से बढ़ने का समय है। आध्यात्मिक चेतना, चिकित्सा, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा इस शक्ति से सुधार लाया जा सकता है। जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनमें मेरा अनुरोध है कि नशे के लत को अपना जीवन बर्बाद करने मत दीजिए। अगर आप किसी तरह के तनाव में हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिवार या अपने आसपास के किसी व्यक्ति या संस्था से बात करें। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका आप अपनी इच्छा शक्ति से सामना नहीं कर सकते। नशे की लत को छोड़ना बिल्कुल संभव है और आज से ही आप इस प्रयास का सुरू कर देना चाहिए. अस्तंत बंगालच्या भोंवडेर आशिल्ल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज कोलकाता हांगा भारतीय नौदळाच्या विंध्यागिरी ह्या झुजाबोटीचें लोकार्पण केलें. तांच्या हस्तुकीं भारतीय नौदळाच्या 17 प्रकल्पा खाला पुरायपणान भारतीय बनावटीची 6वी झुजाबोट जलावतरीत जाली. ह्या वेळार तांणी भारतीय नौदळाची तोखणाय केली. I congratulate the Indian Navy and everyone involved in the design and construction of this ship. I am told that Garden-Rich shipbuilders and engineers have constructed and delivered more than 100 warships, including frigates like Vindhyagiri. Your skill and tireless efforts have brought us to this milestone. I appreciate the entire team at GRSC for its achievement. Project 17A of this, which Vindhyagiri is a part, reflects our commitment to self-reliance and technological advancement. This project demonstrates indigenous innovation for developing state-of-the-art technology. I have been informed that the multi-mission frigates of this series would be capable of dealing with all kinds of threats to our maritime interest. Ladies and gentlemen, this is my second visit to West Bengal as the President of India. The vibrant city of Kolkata, with its rich history and culture, holds a special place in the heart of our nation. Its intellectual vibrancy, artistic fervor, and the cosmopolitan spirit showcase the best of India.
अमेरिकी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळानं आज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी घराच्या 8 वांगड्यांचो ह्या शिष्टमंडळात आस्पाव आसा. भारत अमेरिका संबंधांमदी अमेरिकी काँग्रेसच्या तेक्या खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांणी शिष्टमंडळाक येवकार दिला. जून म्हयन्यात अमेरिका भोंवडेर अमेरिकी काँग्रेसच्या जोड सत्राक दुसरे फावट संबोधीत करपाची संद मेळ्ळ्याची याद प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. भारत अमेरिका मजगती परस्पर संबंध घटमूट जावचे अशी आस्त तांणी उक्तायली. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर 60 उमेदवारांची पयली वळेरी आज जाहीर केल्या. पक्षाच्या वेंचणूक समितीची काल नवी दिल्लीत बसका जाल्ली. तातूंत छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुके खातीर 21 आणि मध्य प्रदेश विधानसभा खातीर 39 उमेदवारांची वळेरी घोशीत केल्या. वेंचणूक जाहीर जावचे पयलींच पक्षान वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या. भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हांणी आज नवी दिल्ली हांगा पत्रकार परिशद आपोवन भाजपा सरकारान मागासलेल्या वर्गा खातीर केल्ल्या वेगवेगळ्या कामांची तुस्त करीत कालूच मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत सहमत जाल्ल्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेविशीं खोस उक्तायली. ह्या वेळार उलयतना तांणी विश्वकर्मा येवजणे खातीर भाजपा सरकाराचे उपकार मानून हे येवजणे अंतर्गत मागासलेल्या वर्गातल्या लोकांक वळखपत्र जारी करतले अशी म्हायती दिली. तशेंच सुटके उपरांत पयलेच फावट भाजपा सरकाराच्या शासनान मागासलेल्या वर्गातल्या 27 प्रतिनिधींक केंद्रीय मंत्रिमंडळान जागो फावो जाला अशें सांगून विरोधी पक्ष फक्त परिवारवाद आणि वंशवाद प्रतीक जावन आसा अशी टिका लक्ष्मण हांणी केली. 13,000 करोड़ का बजट प्रावधान दिया गया इस पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर. पहले चरण में 18 प्रकार के पारंपरिक व्यापार को कवर किया जाएगा ताकि उनके आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन जो है उनके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे. 17 सितंबर से लेकर 17 सितंबर जो विश्वकर्मा जयंती जो हम मनाते हैं उसी दिन हमारा प्रधानमंत्री का जन्मदिन. प्रधानमंत्री के जन्मदिन के तोहफे के नाते इतनी बड़ी समाज को आज पीएम विश्वकर्मा का योजना जो लागू किया, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा देश भर में इनको बड़ी पैमाने से विश्वकर्मा जयंती मनाएंगे और इन वर्ग के लोगों को भी हम इनका इसमें जरूर नामांकन करेंगे. पिछले वर्ष में लगभग 4 लाख केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूल और न्याय विश्वविद्यालय में उनको एडमिशन मिला गया. उसी माध्यम से लगभग 4,500 हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को एमबीबीएस और इंडी में पहली बार उसको एडमिशन मिला. इस तरह 27 ओबीसी समाज के लोगों को यूनियन कैबिनेट में भागीदार बनाना किस तरह ओबीसी समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ वो मोदी जी से ही मुमकिन हुआ. भारताचे चंद्रार यशस्वीरित्या पावपाच्या ध्येयान आज एक नवो पावंडो मेळयलो. चंद्रयान 3चे प्रोपल्शन मॉड्यूल यशस्वीरित्या आज लँडरांतल्यान वेगळे जालें. आता फुडल्या पावण्यार 23 ऑगस्टाक सांजेच्या 5:30 वरांचेर हो लँडर विक्रम चंद्राचेर देवपाचेर लक्ष आसा. हे विशीं इस्रोचे महासंचालक एस सोमनाथ हांणी चड म्हायती दिली. 23 तारीख को हमारे नीचे जाने का एक प्रोग्राम चलेगा जो होगा इवनिंग और लैंडिंग का प्रोसेस को जस्ट 30 मिनट्स लगेगा. हमारा ये प्रयत्न है इस समय पे हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकूं. हमारे लास्ट चंद्रयान 2 का फेलो के लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग करने का कामयाबी नहीं हुई, so उसके बाद हमने ये कारण के खोजा और हमसे ये सिमुलेशन के साथ हमको ये पता चला कि हमने जो एल्गोरिदम है उसको मेथड्स है उसमें जो डाला है तो कुछ ना कुछ फेलियर प्रोबेबिलिटी था, उस सब हमने निकाल दिया. हमने जो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स डाला, हमने न्यू सॉफ्टवेयर बनाया और सबको हमने कई तरफ टेस्ट किया. आता घेऊया एक लहानसो विसव.
चला मैं उधर चला, हाय किधर चला? मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो, जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। इट्स पार्टी टाइम, लेट्स गो। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज पर्वरी मंत्रालयांत वेगवेगळ्या सरकारी खाते मुख्यालयांची बसका घेवन कामकाजाचो नियाळ घेतलो। सरकाराच्या एप्रेंटिसशीप कार्यावळीत बरो प्रतिसाद मेळ्ळा अशी माहिती बसके उपरांत खबराकारांक विचारिल्ल्या जापेंत मुखेलमंत्र्यांनी दिली। हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाची मिटींग दवरलेली हांवें 3 इश्यूचेर, एक एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम, दुसरो जो आसा आमचो स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम आनी तिसरो डेटा एनालिटिक्स सेल सुरू केला तेजेर। एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामान 9,000 एप्रेंटिसशीप वॅकन्सीज गव्हर्मेंटानूच तयार जाल्या। जवळपास 2,500 भुरगे जॉईन जाल्या। उरलेल्या भुरग्यांनी 4-4, 5-5 एप्रेंटिसशीप ब्लॉक करून दवरल्या। थोडे जाण आपल्याच तालुक्यात म्हणजे एकट्यान 10 कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्या आनी एकूय बरो येता म्हणून वाट पळयना। म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक आसा, सगळ्यांक संदी आहा, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटात शिकपाचें काम मेळटलें। 10वी आसतलो, 12वी आसतलो, इंजिनियर आसतलो, D.Ed. B.Ed. जाल्ले टिचर आसतले, ह्या सगळ्या जाणांनी एप्लाय करचें आनी एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉईन जावचें। थोड्या जाणांक 1 वर्स, थोड्या जाणांक 1.5 वर्स अशी संदी गव्हर्मेंटात अवेलेबल आसा। बेकार रावच्या पेक्षा ह्या हेजेर तेंच्यांनी जॉईन जावप गरजेचें आहा। जाता तितके बेगीन आपल्या प्रत्येक नियर बाय डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी जॉईन जावन आपलें काम सुरवात करचें। दॅट इज अ वन। दुसरें, आमचो स्वयंपूर्ण प्रोग्रामात ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही कॉर्डिनेशनान वेगवेगळें काम करता, तेजो रिव्ह्यू घेतलो। तेंच्यांनी हेन्सफोर्थ तो परत एकदां नेटान काम करपाचें तेंच्यांनी थारायलां। तिसरी गजाल डेटा शेअरिंग, वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा बरोबर डेटा एनालिटिक्स सेलान शेअर करप, जेणे करून वेगवेगळे डेटा जो आसा आमच्या डिपार्टमेंटाक मेळ्ळ्या कारणान ताचो यूज खूब बऱ्या पद्दतीन आमी डिपार्टमेंटाक करपाक शकता। दिवचलच्या एका उच्च माध्यमीक विद्यालयान आज वर्ग सुरू असताना अचकीत 12 विद्यार्थ्यांचो घुसमटमार जावपाची घडणूक घडली। वर्ग सुरू असतानाच ही घडणूक जाल्ल्यान एकूच बोवाळ जालो। सगळ्या विद्यार्थ्यांक दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत व्हरून वैजकीय उपचार सुरू केले। तातूंत 9 विद्यार्थ्यांक चड उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो इस्पितळांत तपासणी खातीर दाखल केले। दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी म्हापसा हॉस्पिटलांत वचून विद्यार्थ्यांची चवकशी केली। ह्या घडणुकेचो पुलीस तपास सुरू आसा। गोंयांतल्यान राज्यसभेचेर बिनविरोध वेंचून गेल्ल्या सदानंद शेट तनावडे हांणी आज पत्रकार परिशद घेतली। आपणाक वेंचून दिवपी पक्षाचे आमदार युतीतले सगळे पक्ष तशेंच विरोधी उमेदवार उबो करनासतना आपणाक बिनविरोध वेंचून दिल्ल्या खातीर तांणी सगळ्यांचे उपकार मानले। ह्या वेळार पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार लेगीत हाजीर आशिल्ले। सगळे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार, MGPचे आमदार, अपक्ष आमदार हांकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी तशेंच काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, RG आनी गोवा फॉरवर्ड हांकांय धन्यवाद दिता, कारण न भरल्यामुळे पयले वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचो खासदार तो बिनविरोध गोंया भितर निवडून आयलो। हांव सिन्सियरली आनी स्पेशल थँक्स तुमकां सगळ्या पत्रकारांक दिता, कारण सगळ्यांनी एक पॉझिटिव्ह वातावरण, मागीर प्रेस मिडिया आसतली किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया, सगळ्या म्हणजे पत्रकार भाव भयणांचे हांव उपकारी आसा, धन्यवाद मानता। भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते आनी आमचे वेलविशर ज्यांच्यांनी निवडून येतकच म्हाका शुभेच्छा दिल्यो आनी त्यामुळे तांकांय धन्यवाद दिता। हांवें 31 तारखेर नॉमिनेशन, 31 तारखेर ओथ सेरेमनी म्हजी राज्यसभे भितर जाली आनी पार्लिमेंटाचें सेशन हें सादारण एक 20 जुलय पासून सुरू जालें। 20 जुलय ते 11 ऑगस्ट पर्यंत एक पार्लिमेंट सेशन सुरू जालें आनी म्हाका पयल्या वेळारच
राज्यसभेची शपथ घेतकच MP राज्यसभा म्हणून शपथ घेतली आणि मागीर हांवें 2 आठवडे पार्लमेंटा भितर एकूण कामकाजा भितर भाग घेवपाक मेळ्ळो. कांय दिसां पयलीं कळंगुटेंतल्या एका पबांत बायले कडेन आगळीक केल्ल्या प्रकरणांत पुलीस उपमहानिरीक्षक IPS डॉक्टर A. कौन हांकां केंद्रीय घर मंत्रालयान निलंबीत केल्यात. केंद्र सरकाराच्या घर खात्याचे अवर सचिव राकेश कुमार सिंग हांणी ह्या विशींचो आदेश जारी केलो. डॉक्टर A. कौन हे एग्मो केडरच्या 2009 बॅचचे अधिकारी आसात. फेब्रुवारी 2023 सावन गोंयांत DIG म्हूण काम पळयताले. खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. हिंदियानी. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. A rare and beautiful relationship. Bonding and long-lasting commitment. Unconditional love. Glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever. Every Sunday, 7 p.m. only on DD National. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तशेंच संशोधन मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आज पत्रकार परिशद आपोवन सायबर गुन्यांवांचेर आळाबंदा हाडपी केंद्रीय सरकाराच्या संचार साथी ॲपा विशीं आनी तातूंतल्यान जाल्ल्या फायद्या विशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार उलयतना ह्या ॲपा मार्फत 3 लाखां परस चड शेणिल्ले मोबायल सोदपाक पुलिसांक यश आयलां अशें अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. तशेंच सरकार हाच्या मुखार सीम विक्रेत्यांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन सक्तीचें करतले आनी व्हडा प्रमाणांत सीम विकते घेवपाचेर प्रतिबंध लागू करतले अशी माहिती तांणी ह्या पत्रकार परिशदेंत दिली. साथी पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में वी हैव detected and deactivated 52 lakh connections. 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहाँ पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर की. 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया. स्टोलन और लॉस्ट हैंडसेट्स में जो संचार साथी में फैसिलिटी है उसके जरिए से 3 लाख मोबाइल सेट्स को ट्रेस किया गया और उनके असली ओनर को हैंडओवर किया गया. संचार साथी पोर्टल के जरिए यूजर फोकस्ड रिफॉर्म्स किए गए थे, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं. पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं. जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं. उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं. इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली सिम बेचा या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिम बेचा उस व्यक्ति को अकाउंटेबल किया जा सकेगा. बहुत डिटेल स्टडी हुई है और जितने भी बल्क कनेक्शन से उनका एनालिसिस हुआ है, फील्ड में जाके वेरिफिकेशन हुआ है, अच्छी डिटेल्ड एविडेंस, अच्छे से डिटेल स्टडी करने के बाद में ये तय किया गया है कि बल्क कनेक्शन का सिस्टम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसकी जगह प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिसमें कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें GST रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका IT रजिस्ट्रेशन होगा, राइट. कोई भी कॉरपोरेट है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा. उसके बेसिस पे बिजनेस कनेक्शंस दिए जाएंगे और उस बिजनेस कनेक्शन में भी जो भी इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल का KYC भी करवाना पड़ेगा.
भारताच्या G20 अध्यक्षतेखाला भलायकी मंत्र्यांच्या बसकेक आयच्यान गुजरातांतल्या गांधीनगर हांगा सुरवात जाली. पहिल्या पारंपारीक वखदा परिशदेक संवसारीक भलायकी संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस गॅब्रियस आणि केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया तशेंच आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांच्या मुखेल हजेरींत ह्या बसकेचें उक्तावण जालें. पारंपारीक वखदा मनशाच्या भलायकी खातीर मोलादीक योगदान दिवपी आसा. ह्या शिखर बसकेक लागून पोरण्या पारंपारीक वखदांची तांक संवसारा मुखार आयल्या अशें गॅब्रियस हांणी म्हळां. भारताक योगा सयत आयुर्वेदाच्या माध्यमांतल्यान पारंपारीक चिकित्सेचो समृद्ध इतिहास आसा आनी तो गुणकारी थारला अशें गॅब्रियस हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. India has a rich history of traditional medicine through Ayurveda, including yoga, which has been shown to be effective in alleviating pain. I also saw how traditional medicine is being integrated at the primary healthcare level with a wellness garden at the clinic where I had the opportunity to plant a tulsi tree. Traditional medicine is not a thing of the past. There is a growing demand for traditional medicine across countries, communities and cultures. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार हांणी G20 भलायकी मंत्र्यांच्या बसकेंत संबोधीत केलें. भारताची संस्कृती वासुदैव कुटुंबकम ह्या तत्वगिन्यानाचेर निंबून आसा. पुराय संवसार एक कुटुंब प्रमाण आसा होच ताचो अर्थ अशें सांगून कोरोना महामारीत ताचें सत्य मुखार आयलां अशें तांणी म्हळें. 3 दीस चलपी ह्या बसकेंत संवसारीक भलायकी संघटना, पारंपारीक वैद्यक शास्त्र परिशद ह्या सारक्या संघटनांचे प्रतिनिधी आस्पावीत जाल्या. 30 देशांचे भलायकी मंत्री आनी 90 परस चड देशांतले शिक्षण मळावेले तज्ञ ह्या बसकेंत वांटो घेतले. केंद्रीय सरकारान आंखिल्ल्या येवजणे अंतर्गत हाचे मुखार शेतकारांक किसान क्रेडीट कार्ड रिणा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाक मेळटले. रीण मंजूर जाले उपरांत पयशे सरळ लाभार्थ्यांच्या खात्यांत जमा जातले. शेतकारांक ह्या येवजणे अंतर्गत फक्त 10 मिनटांनी रीण मंजूर जातलें. शेताचो म्हायती आनी पिकाच्या आदाराचेर रिणाची रक्कम थारतली. बँकेच्या जोड पालवान तयार केल्लें हें सॉफ्टवेअर आपुणूच रिणाची रक्कम थारयतलो. RBIच्यान फ्रिक्शनलेस क्रेडिटाच्या पायलट प्रकल्पाची सुरवात केल्या. ह्या विशीं RBIचे इनोव्हेशन हबाचे महासंचालक K. राजेश बंसल हांणी चड म्हायती दिली. साहब ने खुद सोचा कि हमारे देश में आधार बना, UPI बना, इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, तो क्या हम इसी की सहायता से 100 करोड़ लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं कि नहीं. तो उसी उद्देश्य से गवर्नर साहब और RBI ने एक भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उन्होंने एस्टैब्लिश किया. उसका मिशन है फ्रिक्शनलेस फाइनेंस फॉर 1 बिलियन इंडियंस. इंडिया डिजिटल हुआ है बट हमारे बैंक भाइयों ने उसको उतना डिजिटल नहीं किया किसान के लिए. तो उसी हमने सोचा कि 4 से 6 हफ्ता लगता था किसान को, उसको 4 से 5 विजिट करना पड़ता था बैंक ब्रांच. तो अब हमने सारा प्रोसेस एंड टू एंड डिजिटल करवा दिया है ताकि उनको परेशानी और कठिनाई कम हो और देश के 100 करोड़ भारतीयों को लोन आसानी से मिल सके. स्टेट बँक ऑफ इंडियान 2023 ते 24 ह्या आर्थीक वर्सा खातीर घेतिल्ल्या निर्णया अंतर्गत देशान बँकेचे 300 नवे फाटे उक्ते करपाचो निर्णय घेतला. सध्या देशांत SBIचे 22,405 फाटे आसात. ते भायर विदेशांत भारतीय स्टेट बँकेचे 235 फाटे आनी कार्यालयां सेवेत आसात. फिडे विश्वचषक बुद्धिबळ सर्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरयेंतल्या पयल्या सामन्यांत धवी प्यादी घेवन खेळपी भारतीय बुद्धिबळपटू D. गुकेश हाका जागतीक वळेरेंत वयल्या सुवातेचेर आशिल्ल्या नॉर्वेचो मॅग्नस हाचे कडल्यान हार खावची पडली. ह्या सर्तीत आव्हान कायम दवरपा खातीर गुकेश हाका काळी प्यादी घेवन खेळटना मॅक्सनचाक पराभूत करचें पडटलें. 2 भारतीय युवा खेळगड्यांक जाल्ल्या सामन्यांत अर्जुन येरिगासी हांणी R. प्रज्ञानंद हाचो पराभव केलो. भारतीय कुस्तीपटू मोहित कुमार हांणी जॉर्डनांत जाल्ल्या दादल्यांच्या 21 किलो फ्री स्टायल गटांत 20 वर्सां सकयल संवसारीक अजिंक्यपद मेळोवन इतिहास रचला. मोहितान काल निमण्या फेरयेंत रशियाच्या एल्डर हाचो 9-8 गुणांनी पराभव केलो. कनिष्ठ विश्व कुस्ती अजिंक्य सर्त जिखपी तो 4थो भारतीय फ्रीस्टायल कुस्तीपटू जाला. हिमाचल प्रदेशांतल्या कांगडा, शिमला आनी मंडी जिल्ह्यांत तशेंच पंजाबच्या रूपनगर जिल्ह्यांत अचकीत आयिल्ल्या हुंवाराक लागून खुबशा घरांचें लुकसाण जालां. हुंवारांत कांय लोक अडकून पडल्यात.
शिमल्याच्या कृष्णानगर वॉर्डांत जाल्ल्या पालसणां कोसळपाच्या घडणुकेन 2 कुडी भायर काडपाक मजत गटाक येस आयला. हिमाचल प्रदेशांतल्या हुंवारग्रस्त आनी पालसणां कोसळिल्ल्या भागांत मजत आनी बचाव कार्य झुजा पावंड्यार सुरू आसा. आतां मेरेन ह्या घडणुकेन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 14चेर पावला, जाल्यार अंदूच्या पुराय पावसाळ्याक सैमीक आपत्तीक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 327चेर पावला, जाल्यार 38 लोक बेपत्ता आसात आनी 318 जाण जखमी जाल्यात. ह्या आपत्तीक लागून हिमाचल प्रदेशांत 7,000 कोटी रुपयांचे संपत्तीचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. मुखेलमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्कू हांणी हवाई पळोवणी करून मजत कार्याचो नियाळ घेतलो. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केले ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. घुवळे वखदाचें सेवन करप हो हुस्को करपाचो विशय. मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियानाच्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उक्तायलें मत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी भारतीय नौदळाच्या विंध्यागिरी झुजा बोटीचें जालें जलावतरण. भारतीय नौदळाची राष्ट्रपतींनी केली तोखणाय. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन 2 राज्यांच्या उमेदवारांची केली घोषणा. छत्तीसगड विधानसभे खातीर 21 आनी मध्य प्रदेश विधानसभे खातीर 39 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विभाग मुखेल्यांची घेतली बसका. एप्रेंटिसशीप कार्यावळीचो घेतलो नियाळ. आनी भारताचे चंद्रयान 3 आज एक नवो यशस्वी पावंडो. प्रोपल्शन मॉड्यूल आनी लँडर जाले वेगळे. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.